आम्ही वयताय guys. Isles of Wight, okay? Isles of Wight. So hopefully by God's grace everything goes well. Thank you God for giving us an opportunity to start in the UK as well. Good morning guys, welcome to my new vlog. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बरी आहे मग तेच भाशी हांव, अलिशा, एनिका आणि टायगर गाईज आम्ही बरी आहे. आणि गाईज तुम्ही जाणाय आम्ही येलो आहे स्विंडन आणि तुमकां सांगलो गाईज आम्ही हुंय वचपा आहे मग. येस गाईज आम्ही आयज न्हू पयस वचपा आहे, एक ट्रिपी वचपा आहे गाईज आणि एक मुखार गाईज तुमकां आमी दाखयतली हुंय वयताय कितें आनी कात तें. ओके सो हांव गाईज जालो हा रेडी. ओके चोवपाक शकताय गाईज होचो म्हगेलो आउटफिट हांव तुमकां दिसती पड जाल्या. ओके आनीक एनिका आणि अलिशा गाईज अजून रेडी जाताय. ओके अजून रेडी जालो नाही. तेंगे तुम जाणाय गाईज चेडवां गेले सदांच हेशें तेशें मेकअप आनी हें तें म्हणल्यार गाईज वरां. ओके आनी बरें जालें गाईज हांव बेगीन न्हेसोन नाजाल्यार म्हजी हाटी लागता आहली मसी गेले अजून जायना म्हूण. ओके सो गाईज फायनली जालो हांव रेडी आनी गाईज कमेंटान सांगाय मगे आउटफिट केसो आहलो तो. ओके सो गाईज हांवें म्हाका हाली पॅन्ट घेयल्ले आनी एक वेस्ट घेयल्ले. ओके बट शर्ट गाईज होचोय वन ऑफ माय शर्ट हो मुको आहलो भितर म्हाका सोदून गाईज न्हू म्हाका एक शर्ट मेळ्ळो हांव नाका बरो दिसता हो कितें तो. सो गाईज होच घायल्लो हांवें आनी शर्ट घेवूं ना मागीर. ओके सो येस गाईज सांगिल्ले ते भाशेन गाईज आमी खूंय वयताय कित कोत्ताय आनी कितको वयताय गाईज ते आमी तुमकां सगळें थिंगा दाखयतले आनी हांव तुमकां सगळें दाखयतलो गाईज. ओके आनी येस समजता गाईज आयचो म्हगेलो व्लॉग तुमकां लायक जाता मू आनी हांव जाणा गाईज जेन्ना मसी व्लॉग करता न्हू तो सगळ्यांक लायक जाता. ओके आनी एक मोतीन दवरया गाईज. ओके हो आयचो व्लॉग घोड्या मातशें व्हड जावपाक शकता हो घोडे ल्हानूय जावपाक शकता. ओके सो खूंय वचनाकाय आख्खो व्लॉग फूल एंड पर्यंत चोया गाईज. तुमकां ह्या व्लॉगान सगळें कळटलें की आमी खूंय गेल्लीं कितको गेल्लीं आनी वॉट वॉज द फॅसिलिटीज आनी केसो फॅसिलिटीज आहले कितें आहले तें गाईज तुमकां आमी सगळें ह्या ब्लॉगान तुमकां आमी दाखयतले. ओके सो रावाय एनिका आनी अलिशा तुमकां दाखयता. ओके सो खूंय वचनाकाय मोग आसूं. सो गाईज फायनली आमी आतां भायर सरताय. ओके हांव वचोय रेडी आनी अलिशा गाईज हेंचोय गुड मॉर्निंग गायज कशें आहाय तुमी सगळीं? सजमता हाय म्हण बरी गायज आमी लेट जाताय आमी गाडये मेळटाय तुमकां पयलीं. ओके सो मेळया गाईज तुमकां गाडयांक. ओके दाखोवया तुमकां एनिका इबा. येस गाईज सांगिल्ले ते भाशेन चेडवां गेलें गाईज केन्ना जायना बेगीन. ओके एनिका लेट जालो बट एनिका गाडी आहा मगो गाईज. अलिशा सांगता एनिका लेट जाली खंय बट गाईज एनिका ऑलरेडी गाडी आहा दाखोवया तुमकां हेंचो एनिका. सो आवय गो राव गो हाय म्हणपाक हिंग धांवला आनी हाय. सो गाईज हेंचो एनिका. गुड मॉर्निंग. एनिकान चोड लायलो टायम सारको चोड म्हणल्यार चोड. आय एम इन द कार गाईज येस बट गाईज न्हू एकमुका ब्लेम कोत्ताय. अलिशा म्हणटा एनिकान चोड टायम लायला आनी ते म्हणटा तेणें बट एट दी एंड गाईज आय वॉज द फर्स्ट. सो गाईज मेळया तुमकां एट द स्पॉट. ओके सो गाईज फायनली आमगेली बस येयली आनी ही जावन आहा गाईज पावलो ट्रॅव्हल्स. ओके या दे आर एस पावलो ट्रॅव्हल्स बट गाईज तुमी बिलीव केला. ओके पावलो ट्रॅव्हल्स इन लंडन या आनी गाईज तेंचो अलिशा आनी गाईज आमी सगळीं रावता हिंगा आतां. ओके सो दिस इज द बॉस ऑफ एस पावलो ट्रॅव्हल्स. आय एम एडोल्फ ट्रावासो. ओके सो तुमी जाणा आसतली गाईज तुमी सगळीं ओडताय आनी गाईज लूक एट द बस गाईज. ओके आनी गाईज तुमकां भितरूय दाखयता भायल्यानूच म्हणटली आवयस मू आनी भितर चोयल्या म्हणटली तुमी हे आनी कितें काय मग गाईज इट्स लायक अ फ्लायटार आहल्या बाबू तूं आसतलो. ओके दाखोवया तुमकां भितर एक टूर दिया पयलो. सो पयलो सद्या गाईज वयर या वयरसो सकला येता. ओके गाईज चोवपाक शकताय सारकी ते भाशेन. ओके चोयला आसतलें गाईज अजून कोण चडलो ना बसीचेर आनी बाय चोय काय बरी नायस एंड क्लीन नीट एंड क्लीन गाईज. ओके काय बरी दिसती चोय. सो सकयलो दाखयत तुमकां हें वयर गाईज या सकला स्ट्रेट हांव वयर येयल्लो बट सकलाय दाखयत तुमकां. ओके चोवपाक शकताय गाईज डबल टेकअप बस वयर आनी सकलाक. ओके
Yes guys, so आयज आमी द एस पावलो ट्रॅव्हल्स ओके हे कोचाचे वयतली गायज आनी चोया मुखार तुमकां आमी सगळी दाखयतली ओके वयताय कित कोत्ताय आनी कित ना तें गायज ओके सो गायज आतां लोक न्हू मातशें चडटलो बसीर हिंगसो मागीर आनिकूय पिकअप आसतलो ओके तुमकां हांव तें सगळें दाखयता मुखार आनी गायज हांव न्हू सारको इतलो एक्सायटेड आहा हॅलो 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 मॉर्निंग गायज सो गायज हेच आमगेले सबस्क्रायबरूय आहाय मुगेले जायते ओके सो येस सांगिल ते भाशेन गायज आतां लोक येयत आसतलो ओके सो दाखोवया तुमकां मुखार ऑल्सो गायज आमी तुमकां इन डिटेल सगळे सांगतली ओके वेन टायम कम्स इट्स जस्ट अ स्टार्ट आनी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टॅप एंड बॅरल स्विंडना आमगे टॅप एंड बॅरल मॅन्चेस्टर रोडार आहाय आतां आमी सद्याक ओके सो थिंगसोन तेगे फर्स्ट पिकअप आनी मागीर दुसरे कडेन वचपा सो तुमकां आमी इन डिटेल सांगतली सगळे कित्याक तुमकां कोणाकूय वचोन जाय जाल्यार मागीर यू नो इट विल बी नायस या इन केस तुमकां ट्रीप बूक करपा जाय ओ कितें लायक वचपा जाय न्हू एस पावलो ट्रॅव्हल्स दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू गायज ओके ही डिटेल यू गायज तुमकां आमी न्हू मागीर दितली Guys, we were surprised, you know, when we heard the Paolo Travels thing in the UK, and we came to know Tengele, you know, zaite names hain, like this one is Ace Paolo Travels, आणि आम्ही आणि सांगले ते भाशेन आनीकूय डिटेल दितो तुमकां बट लेटर ऑन इन द व्लॉग ओके सो चोयत राय गायज सो गायज आतां न्हू आमी हिंगसो बस सोडटली आमगेली आनी नेक्स्ट पिकअप पॉयंट आसतलो Regent Street. Regent Street, okay. It's opposite Regent Circus. Okay. Regent I don't Circus. know why I call it street, guys. It's Regent Circus. Next pickup point. Okay, opposite Mecca Hall. Okay. Guys, you Yeah. said Regent Street because she lives in Slough, no? Yeah, so you're London side. Come back this winter. सो गायज इट्स गन बी फन ओके आनी तुमी फन मिस कोन्ना नाकाय चोयत रावाय खूंय वचनाकाय सांगिल ते भाशेन द व्लॉग विल बी व्हेरी इंटरेस्टिंग गायज ओके सो आमी तुमकां उरलेलें सगळें दाखयतली And especially people who want to have their next trip. चोयत राय. सो गायज फायनली तुमकां इंट्रोड्यूस करूया द ओनर्स ऑफ एस पावलो ट्रॅव्हल्स या सो आदोल्फ तुम जाणा आसतली तुमी सगळीं वळखताय ओके एंड Cleona. लिओना ओके Guys, as you all know, Mercy is bad with name. गायज So, तुम जाणाय yeah, म्हाका we उडका have सुद्दां ना Cleona बट here. दे आर द ओनर्स And we have the elder son. Hello. Aiden. And he's the Okay. elder son, Aiden. So guys, ये आमगेली team of Ace Paolo Travels. They are the main, pillars under that name. Okay. So आमी तुमकां आनी details दितोली, but that will be later on. And keep watching because we're gonna speak to Aiden and he's gonna give you more details. Yeah. So my brother is there as well. Oh Yeah, yes. He's at a different stop, marking the other. So passengers. guys, तेगेलो भाऊय आहा but तो different stopper गेलो हा कित्याक दुसरे एकूय पिकअप करपा जाय न्हू so he's gonna be joining us as well And okay Paolo's younger son is going to be joining us today as well. okay so Who's my grandfather. lovely guys He's Constancio Pereira. so guys तुम्ही ओळखता आसतले Constancio Pereira okay so he's gonna join as well आणि चोया गायज आमगेली ट्रिप कितको वयता आनी कितें गायज तुमकां आख्खे फुल ब्लॉगान कळटलें ओके यू ऑल वांट टू से समथिंग We're starting a new venture here now. So hopefully, by God's grace, everything goes well. Thank you, God, for giving us an opportunity to start in the UK as well. Yeah. And I would like to say congratulations to you both, and I'm sure it will be a great success. As we know, it's good in Goa, and it's gonna be good here. Thank you as so well. much. सो गायज आतां आमी वयताय ओके आनी तुमी चोयलां आसतलें धाकटुलें इंट्रोडक्शन केलां गायज ते गेले ओके द ओनर्स ऑफ एस पावलो ट्रॅव्हल्स ओके आनी गायज आमी तुमकां दाखोवया आमगेली बस ओके सो गायज सगळीं आतां हाय तुमकां दाखयता सो एवरीबडी वील से हाय सो गायज बस न्हू सारकी ते भाशेन पेजा सारकी वयता म्हणलें म्हणून कोणना सारकें फ्लायटार आहाय अशें सारकें न्ही गो And we have all these. गायज एवरी डेकोरेट बा केल्या बरे बॅनर्स लायले बलून्स Because it's the first trip. या आनी गायज सांगपा म्हणल्यार गायज यू नो ही फर्स्ट ट्रीप ओके सो एस पावलो ट्रॅव्हला गेली ही फर्स्ट ट्रीप ओके सो दाखोवया तुमकां मुखार चोयत रावाय I forgot to introduce my co-driver. That's Lewis. He's going to be joining us today as the second driver. Yeah. Here for the adventure.
सो गाइज चोवपा शकताय ओके आमगेलो कितलो लोक हिंगा रावतालो तो. सो दिस इज द नेक्स्ट स्टॉप. हो गाइज सगलो आमचे बाबा येवपाचो. ओके सो हे गाइज आखी बस फूल आसतली. हॅलो हॅलो Sampak. Sampak. 6 seats, yeah? Can you go to the far end or आणि गाइज सगळे न्हू सिस्टमॅटिक सारखे. if anyone has the luggage, just give it to the driver then. Alright. सो गाइज तुम्ही चोयला आसतलो कितलो लोक तो. ओके बस सारकी फूल आहा आणि बुकिंगाचे गाइज तुमकां ते मागीर सांगतलो. ओके तुमकां सगळे डिटेल्स तुमकां इन केस तुमकां खूंय टुरा वचपा जाय लायक पिकनीक कसले खूंय तुमकां बूक करपा जाय गाइज त्या तुमकां हांव मागीर सांगतलो. ओके सो गाइज द नेक्स्ट स्टॉप विल बी शिवली सर्विस स्टेशन. ओके सो मेळया तुमकां थिंगा. Good morning, everyone. सो गाइज आता आमी अनाउन्समेंट मारता. Thank you for your patience during the collection this morning. Welcome on board for the inaugural trip to the Isle of Wight. And thank you for traveling with Ace Paolo Travels. I hope everyone's excited for the trip. I don't hear everybody. Before we set off, we'll first observe a short 2-minute silent prayer in our own way for safe travel. Let's have a pause for 2 minutes and please pray in your own way. Thank you. सो गाइज आमगेले नेक्स्ट स्टॉप हाल्ले चिपली सर्विसीस आणि गाइज असे आमगेले आनीकूय आमकां जॉईन जावपा याचे चोवपा शकताय. येस गाइज सो हिंगा एक लास्ट पिकअप दिसता म्हाका. सो हिंगसो गाइज आमी डायरेक्ट वयतले. पॅट्रिक बाब कित म्हणून आसा Let's go, enjoy. चाव बागेन रेडी मरे. आम चाव मारली ना अजून. Coffee with no? ना 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 आम फायन थँक्यू थँक्यू. सो गाइज चोवपा शकताय हिंगा आमगेले सांगिल्ले ते भाशेन आनी एक स्टॉप हाल्ले. सो हिंगा एक पिकअप पॉयंट हाल्लो आमगेलो. सो हिंग सगळे पिकअप करताय गाइज एंड देन वी विल स्टार्ट आवर जर्नी. इस्तीचे रे बेस्टी गायले रे. आणि गाइज हे ट्रिपी न्हू आनी सारको मेन इम्पॉर्टंट आमगेलो कोण जॉईन जावपा आहा तुमकां दाखोवया. ओके याचे एक म्हणते स्वतः लास्ट मेकअप मातशें टायम लायता चड गूड. गाइज चल आसतले तुमी आमगे फेरीनाय आहा आमचे बाबू. ओके बरी से हॅलो. सो गाइज चोयला आसतले तुमी आमगेली बस आखी फुल पॅक. ओके एक लेगू सीट गाइज हाली ना बट गाइज 2 सीटां आमी न्हू हाली दवरलो हांवें इमर्जन्सी गाइज. ओके सो रेस्ट ऑफ द बस इज फुल गाइज पॅक. सो गाइज आतां आमी न्हू फेरीको पावपा जाली
आणि तू म्हणटली आमी फेरीन वयताय काय मग गायज. ओके ऍक्च्युली तुमकां हिंगा सांगया आमी वयताय गायज आयल्स ऑफ वायट. ओके आयल्स ऑफ वायट. हय सो आमकां आयल्स ऑफ वायट वयता जाल्यार फेरी धरपा पडटा. ओके सो आतां आमी सगळी पिकअप स्टेशन जावन आय थिंक वी आर अनदर 20 minutes अवे फेरीको पावपा. सो मसी दाखयता तुमकां फेरी कडेन. ओके सो आय एम एक्सायटेड बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टायम एंड मसी इज ऑल्सो फर्स्ट टायम. वय गायज तुमकां हांव दाखयतलो मुखार फेरीक. ओके आणि फेरी जर्नी टाइम कितलो आसतलो. फेरी जर्नी 45 to 1 hour हुई आणि बरें हांव सो दाखयता गायज तुमकां आमी नोकळे. ओके आमकां गायड कोत्ताय. सो दे टेल अस कितें हा कितें ना ते सगळे आमकां ते गायज कोच्यान न्हू सगळे ते अनाउन्समेंट बा कोत्ताय मुखार कितें आसतलें आनी कितें ते गायज तुका सगळे अनाउन्स कोत्ताय ते. या सो इन्फॉर्मेशन दीत आसताय. ओके सो Which is good. या आनी तुमी चोयत राहा कितें आमी न्यू आनी आमकांय खबर ना. सो आम कितें इन्फॉर्मेशन दिताय ते आम तुमकांय सांगतले. ओके येस गायज सो दाखोवया तुमकां फेरी कडेन. सो गायज फायनली आता आमी पावले साउथ हॅम्पटन. आनी गायज चोवपा शकताय आमगेले सगळे लोक आतां हिंगा देंवता. ओके सो आतां आमी फेरी वयतले आनी हिंगा मातशें ब्रेकूय घेतले. ते आतां कोणा वॉशरूमा वचपा जाय जाल्यार बा गायज वचो मेळटा. ओके सो गायज आमी आतां फेरी रावताय. ओके बिकॉज आमगे टायम जालो ना अजून. आनी तेंगेले न्हू बस कोचाचे तेंगेले रिफ्रेशमेंट्स हाय दाखयताय तुमकां. ओके दे ऑलवेज हॅव दीस जेन्ना ते ट्रिपी वयताय तेदोना तेंगेले रिफ्रेशमेंट्स आसताय. ओके एंड आय कॅन सी ऑल समोसाज इन द हँड. सो आय शो यू Here you go guys. here. So That's it, guys. they're serving refreshments for all Thank you. all the members on the आणि group. गायज काय बरे गरम गरम सामोसा. कॅन यू होल्ड दिस वन फॉर मी प्लीज. चोवपा शकताय गायज काय बरे सामोसा गरम गरम सर्विस गायज सारकी ते भाशेन नंबर 1. Yeah, so here you go guys. सांगल ते भाशेन सगळे समोसा दिलाय तेणी. ओके आणि कोक. सो गायज मातशें न्हू आमी फेरीचे वयतली. ओके द होल कोच वील गो ऑन द फेरी. मागीर आमी खूंय देंवपा आनी लावंज आहा तेंगेले फेरींक थिंग वचपाचें. ओके सो थिंग वयतली दाखयताय तुमकां गायज. आनी मातशें आमकडे पासेस घेयाय कित्याक फर्स्ट टायम आमगेले न्ही रे. सो आमी इन्सान सांगताय तुमकां. आनी आमी लायक कितें म्हणटाय ते लायक वी डोंट नो. सो ती आमी सांगताय ते आमी तुमकां सांगताय. ओके सो गायज सांगितले ते भाशेन सो फार सो गुड. ओके आणि गायज तुमकां दाखोवया तिचो एंटीक गाडी आहा काय बरी तिचो हे काय चोवपा शकताय काय बरी एंटीक गाडी आहा ती. आनी ते भाशेन आमगे एंटीक फेरी ना. चोयला गायज गाडयेकूय दाखय तुका आनी फेरीनाकूय दाखयता. चोय These are my antique गाडी हांव Oops, here. Guys, I हायल ना मुगे तेका दिला सो कितन बहुत तपाक पाक. गायज हांव न्हू एक सामोसा खायलो आलिशान आनी एक हाडून दिला. आनी गायज बरे आहाय गरम आहाय सारके. What are the vegetable? I don't know, I think they are veg. कितन होता तो I don't know. गायज हांवें चोयल ना वेज वो केसल ते बट गायज बरें लागताय. सद्या आमगे टायम आहा गायज फेरीक ताका लागून सगळीं आतां सद्या हिंगा रिफ्रेशमेंट आहा थंय. हाली 2 कोला कितें आमगो. That's yours. Samosa हायलाय guys मुगेलोय दिल तेका आसो मोंगो. फेरीनान घायला पोत्या घायला. तेण म्हाका पोत्या घालपा लायला मागीर ती हुई. तो मुगला खायला फेरीना. हय हांव जाणा म्हाकाय पोत्यांकू घाल आनी भितर आपल्या दी लुडो. सो गायज चोवपा शकताय हे गाडी कोला न्हू इतले फोटोशूट चलता. केदो सो गायज सगळीं फोटो मारता हिंगा. मेळ्ळाय सामोसा मेळ्ळाय. केश लागताय सामोसा. गुड नो नायस. सो गायज फायनली आमगेली फेरी येयली. ओके चोवपा शकताय हिचय. आनी आतां गायज आनी 5 मिनटान गायज आमी वयतले फेरीक. ओके गायज हेंचो एनिका सांडलोले आतां मेळना. खंय आसलो गो I तूं. went to pee. There was such a long queue. आय नो. येस गायज आमगे बरो ब्रेक जालो हिंगा आनी एक बरी हायले सामोसा बा बरें दिसले. पोट जालें फूल. आतां आमगेली बस घेवन न्हू आमी सोमती फेरी वयताय भितर तुमकां दाखोवया हिंगा.
बरो व्यू गायज तुमकां उरलो मागीर दाखयतलो सद्या बस कितको भितर ती तुमकां दाखोवया आनी आमगे बस पावतलो आमगेलो एडन सो गायज सांगिल्ले ते भाशेन हेचो वयता आतां आमी फेरीचेर ओके सो आमचे मुखले आनी एक बस आहा काय बरें दिसता चोया गायज हिंगा आनी आतां आमी देंवतली हिंगा आनी बस गायज सारकी सेफ सगळें सामान तुज्यान जाय जाल्यार बसीन जाता बट एट ऑन युअर ओन रिस्क गायज ओके सो येस ते लॉक करतले बस तरी आसतना गायज आपले सामान व्हॅल्युएबल थिंग्स गायज तूं आपल्या हातीन तें सोड बरें असं गायज आलिशान दिलो मुकोडे फोन आलिशा जाणा हांव रोखडे फोन करून सोद हिंगा सो गायज चोवपाक शकताय ओके सगळे पार्किंग आखे हिंगा सगल्यो गाडयो तश्यो बसो आनी सगल्यो गायज बायक म्हणून आसतना सगळे गायज पार्क केलो आहाय आनी आमगे सगळे देंवताय चंय हो गायज आख्खो लोक न्हू आतां सद्या आहा तो आमगे बसी वयलो ओके चोवपाक शकताय गायज कितलो लोक तो ओके गायज अजून न्हू फान स्टार्ट जालो ना आतां आमी वयताय तेच दाखयलें तुमकां ओके बसीचे मागीर फेरीचे ओके तेच दाखयलां मागीर गायज तुमकां आमी मुखार दाखयतले आमी खंयचे कडेन वयताय खंयचे बिचाचेर वयताय कितें तें गायज तुमकां आमी सगळे मागीर दाखयतले ओके So we are going to the Needles. Yeah. Guys, आमी तुमकां सगळे मातशें रावन डिटेलीन दिता म्हणजे सगळे खंय खंय वचपा आहा कितें आमी पयलीं सद्या गायज आमी फेरीचे न्हू कितें पळय तें लावंजा वचपा जाय वयर वयतले ओके आनी तुमकां दाखयता मुखार सो गायज फायनली आमी वयर डेकाचेर पावले दिस इज द अपर डेक न्हू This is the upper deck. And हिंगा सगळे लायक मेळटा तुमकां ब्रेकफास्ट एंड वॉट एवर इज नीडेड. गायज ही सगळी इन्फॉर्मेशन आयज आलिशा सांगता तुमकां आलिशा बरी आहा गायज इन्फॉर्मेशन आहा म्हाका जाल्यार उडका सुद्दां So it's basically आनी it's an hour. Yeah. 40 minutes I guess. Yeah, 40. 42 an hour. 40 to an hour. So आणि guys, yeah, I'm lost. Yeah, so आम्ही आता कितें गिडपाक कोत्ताय पोटा भूक लागली न्हू. So we'll eat something. मस्त एक समोसा खाऊन हा अजून भूक लागला हरे. no, I'm okay. I heard you ate 4. हाय तुगे हाय हायला. It was caught on the camera. आणि गायज चोवपाक शकताय हिंगा तुमकां ब्रेकफास्ट जाय जाल्यार आमी आतां सकाळीं पावलो हाय ओके सो आतां टायम जालो हा गायज 9 आनी चोवपाक शकताय गायज हिंगा तुमच्यान ब्रेकफास्ट करपा जाता ओके सो गायज चोवपाक शकताय काय बरो व्यू तो फाटल्यान सन हो फाटल्यान ओके बोटी फाटल्यान थिंगा न्हू व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी आहाय थिंगा सद्या म्हाका 2 दिसती पडटाय एक MSC आनी एक पियानो ओके सो गायज यू नो कॅफेटेरिया ओके हेचे वयर आनी एक डेक आहा सो आतां आमी वयतली थिंगा इन केस तुमकां कितें खावपाक पिवपा जाय जाल्यार गायज हिंगा कॅफेटेरिया तुमच्यान खावपाक पिवपा जाता ओके आनीक येस आतां या वयर आनी दाखोवया तुमकां वयर सो व्यू केस दिसता तोय चोया सो गायज फायनली आतां आमी न्हू सारकी वयर डेकाचेर येयलो आहाय आनी चोवपाक शकताय गायज काय बरो हिंगा व्यू आनी बरें वारें मारता गायज आनी ब्युटिफूल गायज चोवपाक शकताय तूं म्हणशी आलिशा ब्युटिफूल मो आलिशा ब्युटिफूल आहा बट गायज व्यूय सारको पेजाद आहा सो गायज चोयलो आसतलें फाटल्यान म्हज्या काय बरें दिसता चोय आनी वयरूय गायज लोक आहा दाखोवया तुमकां हो गायज लोक न्हू सगलो आमगे बसी वयलो चोवपाक शकताय कितलो लोक आहा तो Shall we go up? Yeah. गायज सद्या तुमकां हांव बारीकसो व्यू दाखयता ओके आनी मागीर आमी न्हू आमगेलो ब्रेकफास्ट करपा वयतली एक्चुअली हांवें सामोसा खायलो आहाय गायज म्हजें पोट भरलो आहा बट तरी आसतना गायज हांव वयतलो बेश्टो चोवपाक कितें आहा कितें ना तें तुमकांय दाखोवपाक आनी आलिशा जाय दिसता म्हाका ब्रेकफास्ट न्हू आनी यू वॉन्ट टू हॅव ब्रेकफास्ट Something light. ओके गायज आलिशा खंय ब्रेकफास्ट जाय सो आलिशा आहा एनिका आहा आय डोंट नो वॉट दे वॉन्ट तांकां जाय तें गायज हांव मागीर तुमकां दाखयता कितें खाता आनी कितें पिताय तें ओके आनी गायज चोवपाक शकताय हेचो हें वयर डेकाचेर ओके हितून गायज चडसो लोक आमगे आहा आनी थंय बोट तुमकां दाखयता गायज स्काय प्रिन्सेस खंय ही पियानोची बोट आय थिंक सो सो गायज ही थंय बोट थंय पियानो रे बोट Princess. प्रिन्सेस हा Princess, but piano company. सो गायज चोवपाक शकताय केदोळ बोट आहा ती Princess of the Sea. स्काय प्रिन्सेस
दाखोवया गायज तुमकां मातशें झूम मान. चयल्या गायज काय बरी पडटी. आणि गायज याचं आलिशा चुकून सँडविच घेऊन येवपा आहलोलें. आलिशा चुकून येयलें घेयनासतना सँडविच. आणि याचं मामीको झगडटा सँडविच होईल नाही मग आपण. No, mommy muko zogatta. हा मामी चुको झगडटा. Whole एस family is there. पावलो. ओके. आणि ग्रँडफादर गायज तेंगेलो सकलो आहा. सो हिच होल फॅमिली हिंगा आहा सद्याक. एन्जॉय जाताय गायज सगळीं चोवपा शकताय. काय बरो व्यू तो. सो गायज फायनली आमी रावली हेचे लायनीक ओके ब्रेकफास्टाक. आणि अनिका पोटा हय कावडी रडटाय. आवय एक मिक्स कित्याक येयले गो. गायज ब्रेकफास्टा नांवान याचं चॉकलेटूय घेता. सो गायज चोवपा शकताय मुखार लायन आहा ब्रेकफास्टाक. सो सगळो ब्रेकफास्ट बा घेताय आणि गायज तुमकां आमी टेबलाचेर मेळटाय. व्हॉट यू से? या अनिका करता ब्रेकफास्ट. आणि ब्रेकफास्टाक गायज ताणें कितें केलें तें दाखोवया तुमकां. A piece of bacon, a hash brown, and a sausage. गायज धाकटुला ब्रेकफास्ट केला. ॲक्च्युली म्हाका दिसता अनिका पावपाना तुका. No, I think I'll be okay. आणि गायज म्हाका न्हू हांवें बेकन रोल हाडपा लायलो आहा आलिशाक. आणि आलिशा गायज ब्रेकफास्ट करून ताकाय बेकन रोल जाय दिसता म्हाका. हांव नका कितें घेवन येतलो तें हांव तुमकां दाखयता ओके. आणि सेम टायम गायज हांवें म्हाका क्रिस्प घेयले अँड बॉटल ऑफ वॉटर फॉर एनिका अँड GT फॉर मी गायज. सो दाखोवया आलिशा येयले मरे आलिशा कितें घेवन येते तेंकलें चोया. How's it by the way? Nice. फायनली आलिशा येयले आमकां बेकन रोल घेवन. गायज चोवपा शकताय हांवें म्हाका ऑर्डर केला बेकन रोल ओके. जस्ट प्लेन बेकन Butter. and with butter guys okay. गायज म्हाका न्हू बेकन रोल लायक आता न्हू पयलोसून. आणि गायज बरो सॉफ्ट सारको नायस व्हेरी टेस्टी. गायज आलिशा ट्राय करून दिया विदाउट बटर. आलिशा हात तो आणि आलिशा लायता बटर. ॲक्च्युली गायज बटर लायले न्हू आनी बरो लागता बट आय डोंट वॉन्ट बटर. नायस न्हू. सो गायज आतां आमी आमगेलो ब्रेकफास्ट करताय आणि मातशे वक्तां तुमकां आमी मेळटाय ओके. आणि खूंय वचना काय गायज चलयत राय मुखार दाखयतलो तुमकां आमी कितें करताय खूंय वयताय तें सगळें गायज हे ब्लॉगान तुमकां चोवपा मेळटलें ओके. सो खूंय वचना काय स्टे ट्यून्ड. My new car. So guys, आता न्हू आमी ईस्ट कोस्ट पावले ओके. द अदर सायड फेरी घेवन ओके. आणि I'll ask the driver how long it's going to take us to go to Isles of Wight okay. So from here how long does it take? 47 minutes roughly. Okay. But depends on traffic. It takes us an hour because okay. it's narrowed down to the So island. we'll call it an hour. Yeah, we'll say in an hour. So guys, I was right. It takes an hour. see, So it एक और लगता है इंसान okay. It takes 45 minutes. Yeah. But it depends on the traffic. we want to take the nicer route, and you know, Yeah. it's narrow roads down the countryside. Yeah. It's gonna be nice. So सांगला तुमका guys हांव सारखे हा मातशे जाणा इलेशे. आणि सो फार गायज सगळी एन्जॉय जाताय ओके. आमी एन्जॉय जाताय आणि आमगे बसीस Yeah. जितलो लोक आहा गायज सगळी एन्जॉय जाताय Even though ओके. we haven't reached, but we still, you know, Yes. had fun so far. It's a different journey every So far so good. Everybody is enjoying. So guys, finally आता आम्ही पावलो आहाय नीडल्स पार्क. Okay, so आता आम्ही you know the cable chairs तेजे आम्ही बसतली आणि सकयल येतली बरो व्यू चोवपा जाय आमकां ओके. चलोन गेले 25 minutes आणि केबल चेराचे वचपा यू नो इट वोंट टेक लॉंग. सो तेका लागून आमी सगळ्यांनी केबल चेअर्स बूक केले आता ओके. एज वी आर ऑल अ ग्रुप आमकां मातशें चिपूय पडटे. वी हॅड टू पे फॉर दीस सेपरेट यू नो. आमी बुकींग केलो तेजें हें सेपरेट ओके गायज. आणि दाखय रे तेंक सगळी वयताय ती बरी. सगळी वयताय आतां. एवरीवन इज व्यू वॉकिंग. दाखवया तुमकां व्यूचे.
Yeah, so we will be here until 2 o'clock. At 11 o'clock zalay. So for 3 hours we'll be here now. Okay? Yeah. So we will show you all की दाखोवपा मेळटा दाखयताय. आणि गायज आलिशान सांगिल्ले ते भाशेन चलोन वचोन येवपाक गायज उणें 1 वर लागता. सो ताका लागून गायज आमी केबल चेअर बूक केलो हाय सगल्यांनी. आनी येस डिस्कावंटूय पडटा जेन्ना आख्खो ग्रूप आमगे होल बस न्हू जितले बूक करता आमकां डिस्कावंट पडटा. वॉट यू से आली दॅट्स अ डिस्कावंट नो. आनी इंडिविज्युअल बूक केलें जाल्यार गायज तुमकां मातशें म्हारग पडटा. आनी गायज चोवपाक शकताय काय बरो व्यू तो. Also guys, you know कोणाकूय वचोंक जाय जाल्यार आमी नंबर घालतली डिस्क्रिप्शनाचेर तेंगेलो डायरेक्ट. ओके नो लव. सो तुमच्यान मागीर यू नो तेंका उलोवन विचारूंक जाता सगळे तेंगे कितें प्रायस कितें बा तो तुमी विचारपा जाता मागीर. ओके बट वी वील आमी तेंका यू नो उलयतली मागीर आनी मातशें एक्सप्लेन करपा लायतली तेंगे कितें कात तें. ओके सो मागीर तुमकांय कळटलें आनी मागीर तुमी कॉलूय करपा शकताय तेंकां आनी यू नो फायंड आवट करपा शकताय कितू प्रायस कितें तें सगळें ते सांगतले. ओके तुमकां कित्याक जायते कडेन ट्रिप्स कोत्ताय ते नॉट ओन्ली आयल्स ऑफ वायट दुसरे कडेन वयताय ते. सो यू ऑल कॅन फायंड आवट फ्रॉम देम. ओके एंड दे आर कॉल्ड एस पावलो ट्रॅवल्स सांगले ते भाशेन आमगे गोंयांत तेंगेले पावलो ट्रॅवल्स. सो दे वॉन्टेड टू गेट इट टू UK एज वेल देअर ब्रँड एंड दॅट्स वॉट दे आर डुईंग एट द मोमेंट. सो look at this. It's उडी मारताय नुसतं थिंगा. कित करताय रे ते नाव पळयताय कित रे. So guys, hinga daktule kitte ha. It says like ring the bell, make a wish. Guys, must wish him. He's gonna make a wish. Let's see. You need to hit the coin, okay? So here we go, guys. Yay! Make a wish. So guys, आवाज ऐकला असता तुम्ही. Okay, Masi made a wish and तो सांगपाना आमकां गायज बरी केली आसतली विश. कित केल रे विश सांगता I wish केल्या 1 million subscribers म्हणून No guys, I'm sure it's not that wish. No, She's it's probably asked nothing. something else. I'm sorry, Anika hoy ba kay hakle. I'm just waiting for you all. I have been here before. Oh, and Anika Paula guys, the Sogli caravan holiday ayeloli. Nice ice cream shop. Oh really? Okay, we'll have ice cream later. So Anika Paula guys inga mami tench parbo am goy hai tadon am the caravan holiday ayelo Sogli. Takla konte jana. For now we are going to have ice cream. You don't want ice cream, yeah? You want ice cream? Ice cream? Okay. The weather is not that bad. It's nice. Actually, it's Yeah. not too hot. Yeah. What are you getting? I'm gonna get street food. So guys, mushroom दाखवत तुमका. Okay, आम कित घेता है कितना आते हैं. Okay. So guys, it's Alisha and Anika had ice cream. Which flavor is yours? Yeah. So I got raspberry ripple and cookie and cream. And you, I vanilla? got Cornish vanilla. Cornish Okay, vanilla guys. is really nice. How is it? Nice? You wanna try? Chance mat to. Yeah, Don't try hata he tata. said he doesn't want any, but then he ends up eating ours. Which one do you like? Don't lie. Mine has a little tang to it, no? Like a sour raspberry. But guys, maka Alisha बोल लागल्या किती कोणती vanilla? Huh? Which one is yours? I'll give you some more. No, I don't want. Basic. Take. No, I don't want. Guys, Masi and Ali are basic ice cream flavors. Chocolate or vanilla. Guys, Anika की ice cream बिंडा साला है ऐसी. Coco में ऐसी. So that's called a chairlift. Hello, Mr. Vlogger. Hello. So guys, आता आम्ही याचं हिंगा. This is the chair lift. So आम्ही book केलो हा आणि आमगे टीमी नाव जाऊन हा guys. Ace. Team Ace. Yeah. So how long is it on the So if you walk down from the normals, थिंगा साइडीच्यान सगळा चलोंक जाता. So it's 25 minutes walk down. But it's it's more time because you have to climb up as well. And obviously you're tired. Yes. The best thing is chairlift. chairlift. And how long is it on the chairlift? It's probably
3 or 5 minutes going down. It's a nice slow view. Yeah. आणि वयर येताना ते फोटो काढता तुझे. So chair lift नंबर हा पळय आता तिका 28 हा, 31. So when you're sitting back, you just see the number on the chairlift, and then on these stalls you can get like fridge magnets, coasters, सगळे print करता. Nice. So guys, this is Austin. Okay. So I'm order तुमक दाखवलेले. But we will introduce the whole family again. Okay. He is the younger son of Ace Paulo Travels. Yes, Paulo Travels. Okay. No, I was gonna say the dad's name. Pura wakata sarke hai na. Your dad's name Adolf. R.A. Adolf. Yeah. So yeah, we will get your whole family later, and then we'll talk about your nice new business in the UK. Expanding business. Yes. So guys, after the long wait, we are nearly there. So guys, आता आम्ही आमगेले चेअर लिफ्टाकडे पावले होते एंट्रन्सकडे. आम्ही सगळी थकली आणि we are staying in the सगळा ग्रुप गाइस एकूगडी हा होते. and we are team Ace. टीम एस आणि गाइस चोपा शकता की दोड लाईन आहा ती. हेंग सो गाइस थिंगा पावल्या. आ थिंगा मुखार सो गाइस लाईन आहा. ओ लाईन तोंड लावचो. रेडिंग amigos. आणि काय त्यांचं आम्ही चेअर लिफ्ट सगळे हेजेरी चालू दिसत म्हाका. ओके. आणि हिंगसा स्टार्ट जाते हाचे. पळोवपाक शकता गाइस तो गेलो. दिस इज हाव इट वर्क्स. Now Farina is going. Karina, आता काय गो. So guys, माशानो क्विक रावपाक पडटा झुप झुप करून. वडशाय गो. So guys, दाखोवया तुमकां तेंगेले कितको बसपा तें झुप झुप को बसो पडटा मातशें फास्ट आसा तें. बट गाइस ना जाल्यार ते रावताय बा तुका. Get over there, matey. Why was that? Why did you say that? So guys, The lady gets helped off the chair first at the bottom. so guys, आता आमगेलो टर्न. ओके. He's expendable. Take a seat, keep your hands in. Thank you very much. This is cool. Some of the gents okay? speak forward, thank you. So guys, finally आम्ही बसली आणि तुगेले मोबाईल काढ अंदर. It's in my pocket. गाइस मोबाईल बांदू पडपा शकता. ओके. आणि बरी बसले आता हेचे बिना मुगो गाइस म्हाका न्हू हायटाचे मातशे सकला चोयल्या मातशे मागीर म्हाका भिरांत दिसता. हांव नको कितको जाताले ते. Don't even look down. आणि गाइस म्हाका न्हू हायट जितली हायट आसता न्हू म्हाका भिरांत दिसता. बट तरी आसतना उतरा भायर सरनाय. हय तरी आसता गाइस बसोन आहा सारकें काडीज बाडीज गोड दोन बसला. दाखयत तुमकां मुखल्यान. At the back as well. सो मुखल्यान चोय गाइस दिस इज हाव इट लुक्स लायक. यानी गाइस बरी एकटी येता. आणि चलोन वयता जाल्यार गाइस ते सायडी वाट हा. इट्स It's like 25 minutes walk. हिंगा चोवपा शकताय सकला थिंगा लोक आहा. आणि फ्रॉम दिस सायड गाइस ते सायडीच्यान तुमच्यान वचो जाता. That's a long. हे ते चलपाची वाट ही ती दिसती पडटी तुमकां. चोवपा शकताय काय बरें दिसतें गाइस. आणि गाइस तुमकां दाखोवया हिंगसा व्यू. How do you feel, Mercy? गाइस अजून सकलाच वयलो ना हे हालींच्या हेच्यात म्हाका हाव डू यू फील काय होय. हांवें अजून सकलाच वयल ना. Don't look also. वयरूच वयता कित्याक म्हाका सकलाच वयल्यार मातशें भिरांत दिसता. बट ओके लायक सो फार. कित्याक ओके हा गाइस जाणडो. Going down as well. Shit. You know why I'm okay? Because उदो आहा न्हू सकला गाइस पडलो जाल्यार सोमतो उदकां उडकी मारपाची. थोडीशी कट मुगो पळोवपाक. I know, but not that much. Like, just. आणि गाइस लुक एट द व्यू. ओके. Rava, don't put weight on me. गाइस चोवपा शकताय काय बरो व्यू तो. Sure, down clear. Like, that kind of don't see Rava. You will feel dizzy. आणि चोय गाइस सांगिल्ले ते भाशेन हांगाचे लोक चलोन वयता ते सायडीच्यान. ओके.
Wow. Actually, guys, I would have walked, instead. Mark this down, Solpas, huh? What do you I know think? you would have walked, but coming up would have been like tiring. Yeah. It would have been actually, but I can't say which. I'm actually scared now, guys. Why? Look at it, he's going down. I'm okay on the height, but look at Guys, आता इंगा heighter है नो, आता इंगा देवतवाल थे, it. okay? Show them that view, nice view. Say guys, of view say, काय बोलतो? आणि इंगचे guys, आता देवता इंगा सारखे steep slope मुळे ते Where's पाशी. your phone? फोन मुगे आहे भोका पण गंजल Oh, लावचे. no, but why there? Oh my god, guys, I'm shaking. I swear, believe me. You want me to hold the camera? Can you hold the camera? Wait. Guys, God, Vita. This is a bit scary though. Hurry up. No, I'll hold. Show the water. Guys, oh so my God, शकता this is scary now. इंग सोपा शकता है guys, no? आता But no, इतले. we have to come out of this, we have the fear. So guys, कितले यहाँ ते steep सारखे. Okay, वो cable तो straight हालो तो guys सारको सकला पगला आता. मुगे पाय दिसती पटे असल Now तुमका. stop moving. आलिशा बिलो हा guys, आलिशा पोटा 12 लो है सारखे. But it's a lovely view. And, look at the honestly. view guys, view से. Why? Why did they stop? Guys, आमगे इंगा stop झाले, हाँ नको किती लागून stop झाले म्हणून. But you can show the view by the time. ते तुमला guys तुमका pause झालो हा. Guys, हे pause केन्ना जाता जेन्ना कोणा न्हू बसपा त्रास जाता झुप कोन तेन्ना ते pause करताय. Especially, हय. So ते मातशे time दिताय तुका रावपाक. But the faster is better, I guess. How safe are these? They're safe. So guys, काय बरो लोक एन्जॉय करता सकला, ओके. आणि सांगिल ते भाशेन गायज सकला थिंगा आतां आमी रावतली न्ही गो. Yeah, we are gonna. सो गायज न्हावपा जाय जाल्यार तुमच्यान न्हावपा जाता हिंगा चोवपा शकताय. एंड ते एंड लेगून, ओके. सो आतां आमी हिंगा मातशे टायम स्पेंड करतली. Huh? सो ते सायडीनूय दाखोवया गायज तुमकां. Lock. हाऊ लॉंग वी हॅव हियर अली. We have another 2 hours. माई कत्ता कॉला. सो गायज आमकडे न्हू हिंगा 2 वर आहाय टायम स्पेंड करपाक. सो चोया कितको टायम स्पेंड करताय आनी कितलें तुमकां आमी दाखोवया गायज. सो न्हावतले No, I'm just gonna. गायज हांवूय कांय न्हावपा ना बट स्टील We have got clothes. रोप हाडलो आहा हे बट ना न्हावपा ना हांव. Karina! आनी हे चोय फेरीना पावले हांव नको तुमकां दिसती पडटलें. सो हे गायज फेरीना पावन हे थिंग न्हावता फेरीना. Karina, तू नाव तू याचं. हे चोय फेरीना उडकी मारली. शी ऑर्डरचे पे जायला ना गो. गायज फेड्रिकान काडले दिसता म्हाका उलट्यो. फेड्रिक उलट्यो काडले कितें रे? उलट्यो काडल्यो? हांव मातशें भिलेसो मदें. हांव सकला चोयलो पांय कडकडे लागले. आणि गायज मेन म्हणजे गायज ते उदक चोय काय बरें क्लीन सारकें आनी ऑल पेबल्स. Your phone you got, no? या I got that holding on. ए वयता आसतना चलो न्ही हा. सो गायज लुक एट द व्यू.
So Anika come as photo shooting wait tinga photo shoot ninga mat कसो हत्ती तुगे वेटन फुल्लो हादी I thought they would have like a small thing. Anika said there was like a small stall for drink, water and all. Over here, there's nothing. Hello, baby. टायर्ड हुई थे Tired झाली? आम वयता असो चलोन वचपा हाय. म्हाका दिसता चलोन वची बरें न्हू? No, Ali? Ali, while going we'll walk. You can walk on. Say hello. Guys, that's why Alisha gela utkaak, पाय बुडोवपाक गेला. Ali, the water is cold? That's it, guys. Udo hoy sarf thondele. Nice, no? Yeah, but I don't like the fact. It's nice to massage like for your feet. No. Slowly. So guys, आम्ही बरो टाइम स्पेंड केलो हिंगा सकला बिचार. Yeah, we are gonna Okay. go up back आणि up now. आलिशान गाइस बरे पाय बुडवले आणि बोर्ड घालता पाय दुखताय आपल्या गेले गाइस Yeah, ती because of पेबल बीच नो pebble. पेबल बीच बट बरे उदो गाइस क्लीन सारखे हांवें बेश्टे हात बुडयले पाय बुडयले नाही बट गाइस एनीवेज एक महोत्सव न्हू म्हगेलो हें जालो हॉल जालो आणि गाइस आतां आमी वयताय पत्ती ओके. सो गाइस आतां आमी वयताय पत्ती वयर आणि चोवपा शकताय वयर सन. बाय बाय सी यू. ओके सो चोवपा शकताय गायज आतां वयर चडटा आसतना व्यू दाखयता तुमकां. ओके केदो देंवता आसतना दाखयलोलो आनीक आतां हांव वयर चडटा आसतना व्यू आनी चोवपा शकताय गायज जायत्यो लँडस्लायड जालो आहाय तेंगेल्योच हितिंगा मुखार आख्खे कोसळ्ळो आहा गायज मातशें रिस्की अशें केन्ना देंवत तें सांगूंक जायना अशें आनी चोवपा शकताय चड स्पेस ना Guys, must be beyond Solon. Yeah, but इन केस तर देंवले गायज न्हू चड स्पेस ना तुका सोमतें घेवन वयतलें तुका सोमतें.
आणि गायज हिंगा सगळा न्हू जायत जाणांगे वस्तू पडलो हाय लायक कॅपां कोणाय जोती आणि गायज आमचे बाबू आमगे टीम येयलो तो आमगे फेडरिक ते गेले पसू पडले आणि ते गेले चोवपाक पस हांव नको Definitely not here. नो इट्स नॉट हियर इट्स ओवर दे कितें म्हणल्यार ते आमगेले झाडां आहाय गायज थिंगा हिंग पडलो हा हिंग पडलो जाल्यार गायज एटलीस्ट ओके चोवपाक शकताय हिंग पडल्यार तुमकां दिसती पडपाचें बट थिंगा आनी चान्स ना गायज मातशें पूण चान्स ना सो गायज आतां आमी बोरी वयर पावले चोवपाक शकताय हाली गोड्डोरया गायज पडत मग आमी You be careful. एक हातीन कॅमेरा दोन कोणागे हुडी आनी गायज वतूय हा भरपूर आतां वत मातशें सारकें स्ट्रॉंग जालां सारकें कडक जालो हा ओके ते सायडीन दाखोवया तुमकां से सायड व्यू गायज ब्युटिफूल येताच घरे घर कोणाय बरें आनी थिंगा गायज एक बरें घर आहा हांव नाका तुमकां दिसती पड जाल्यार I'm sure they can. Yeah. You can. Smile for smile for the camera. आमचो गायज थिंगा सारकें घर आहा बरें दिसता चोवपाक दिसती पडलो आसतलो तुमकां Are you okay? सो गायज फायनली आमी पावली आनी बरें दिसलें गायज मातशें टायम पास जालो बरो मातशें भिरांतीय दिसली हालीशा बरें एन्जॉय जालें हाली हाव वॉज इट Yeah, it was actually a nice experience. First time मुंगेले, but मातशें भिरांती दिसली इवन guys. मी गायज फर्स्ट टायम हांव केबल चेराची बसीन लिफ्ट चेराचेर Yeah. आनी जायंट बिलाचेर बसलो गायज हांव जायंट बिलाचेर एक पाटी बरो पयलीं बसलोलो आनी म्हणलोलें केन्ना लायफान बसपा ना मू कित्याक म्हाका इतली भिरांत दिसली जायंट बिलाचेर बसलें तेन्ना Yeah. सो जायते तेंपान गायज हांव बसलो आनी चोय गायज स्टील लोक जायतो आहा फाटल्यान ओके फूल लोक गायज तिका लायनी आहा खंय ओके सो आमगे जालो टर्न It's a beautiful beach as well. आतां चोया गायज कितें चोया ताण लागल्या सारकी आय एम व्हेरी थर्स्टी Okay, so सो गायज आतां आमी वयता हिंगेदोन भितर मार्कोनीस चोया कितें आहा तें बरें तणतण जाय कितें सो गायज आतां हांव मातशें रावता एक बियर मारपाक सो गायज आय एम गोना ट्राय टुडे ऑफ शो शॉप्स थँक यू सर You're welcome, enjoy. सो गायज येसली ताण लागलो म्हाका सारकें चड गरम जाल्लें आलिशान रावना एनीवेज आलिशा पिता गायज कोक ओके आनी हांव पिता बियर सो शॅल बी चर्स गायज चर्स टू ऑल माय सबस्क्रायबर्स आनी आलिशा चर्स चर्स गायज सो गायज आतां आमी बरी बसले हिंगा आनी मारया तुमचे कडेन दोन खबरो आख्खो ब्लॉग गायज तुमचो चोयलो आसतलो सिनरी आनी गायज एक्चुली नायस जे कोणा अशें चोवपा लायक जाता ओके सो तांकां बरें गायज हें आमी कितें करता गायज जेन्ना पिकनिकी वयताय एक कोडी वयताय एक्सपोर्टार रावताय आनी दॅट्स इट गायज आख्खो थिंगा एन्जॉय करताय लायक यू नो आनी हिंगा कितें गायज आमी ट्रिपी येयलो हाय सो हिंग एक कोडी थिंग एक कोडी गायज सगळे धाकट्यो प्लेस सगळे कोडी in प्लेस 3 दाखयताय hours, ते हय and then we'll have another 3 hours at the Sandown beach. अनेक बिचीचे वयता आमी हेजे उपरांत 2 o'clock सन डिपार्ट जातली कोच आनी गायज आयल्स ऑफ वायट इज अ आयलंड ओके आनी चोयला आसता तुमी लायक यू नो बरें दिसता सगळ्या ब्युटिफूल सिनरीज आनी बीच लेगून ते उदक कितू क्लियर आनी आमी ते दिसा बिचीचे गेलोली थिंग ते कितें म्हणटाय रे ते सगळें अरे नो शॅडो आहलो शेड आहलो सगळ्या so yeah you know the difference between the island like you know the beach on इट्स लायक कायंड ऑफ कितें म्हणटाय ते एडवेंचर yeah या सो सगळ्या भोंवपाचें हिंगसो थिंगा गायज तुमी जाणा जेन्ना ट्रिपी वयता गायज सगल्यो तुका थोड्यो प्लेसीस दाखयत रावता पयलीं आमी कितें म्हणटाय ते फेरी कडेन फेरीचे गेली ओके सो मागीर थिंगसो हिंगा निडल पार्क ओके हेच्या फाटल्यान गायज आमी वयतली we are going to Sandown beach सेंडावन बीच गायज सो जेन्ना तुमी ट्रिपी येताय गायज अशें करून भोंवत रावपा पडटा आनी हालीं चोवपाचें गायज चडशें इट्स नॉट लायक अ पिकनीक ओके म्हणल्यार तुगे जेवण बिवण घेवन बसपा येवपा अशें करून जायना अशें करून सो तुका जाय जाल्यार गायज तुज्या स्नॅक्स घेवन येवपा जाता नॉट हेवी फूड आनी कितें घेवन येवपाचें लायक यू नो यू कॅन एन्जॉय आवटसायड यू कॅन बाय सम स्नॅक्स यू कॅन हॅव सम बियर्स ओ लायक यू नो आनी तुका जाय जाल्यार लायक बोट रायड करपा जाता आनी येस आमकां स्नॅक्स आहलो गायज मामी थिंग बोबाड मारता पण इतू बिजी आहलो हुंय आनी तुमी बरें चिकन रोला हें बाकोन दवरलो ही फिलींग आनी आम घेवन येवन हांवें म्हणून बेजार बट तरी आसतना गायज नो आमगेले एस पावलू ट्रॅवल्स तेणें आमकां स्नॅक्सूय दिलोले सामोसा आनी सॉफ्ट ड्रिंक गायज तुमी चोयला ओके फेरी भितर सोचणी आदी गायज आमी बरे स्नॅक्स बाहायल्ले आनी सामोसा गायज बरे आहले
येस आणि हिंगा गायज तुम्ही जितले कोणी ते थांबयतले तुमकां कितना कितें गायज एक्टिविटी आसता हिंगा भुरग्यांकूय जायते भाशेन आहा शॉपिंग आहा जायते आहा गायज Yeah, and they are very helpful as well. तुका बरे हेल्प कोत्ताय ते गायड कोत्ताय तुका यू नो आनी सांगताय अमके कडेन हें बरें आहा तशें तें कोन सो विच इज रियली नायस यू नो. सो चोयल आसतले तुमी आतां जायत वक्तान तुमकां आम उलोवपा येयलें हरशीं आकोबत हांव कितना कितें काडीत आहलो आनी गायज जेन्ना ग्रुपान वयताय न्हू Yeah. लायक यू नो सगलो ग्रुप बारबो वयता Yeah. तेंगे इन्स्ट्रक्शन आसताय सगळे तुमकां इन्स्ट्रक्शन बा दिताय बरे भशेन सो आनी आमगे फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स अशें करून आम सदां आमगेली गाडी घेवन भोंवपा वयताय न्हू रे. जेन्ना गायज आमगे गाडी घेवन वयता न्हू तेन्ना डिफरंट आसता आनी जेन्ना तो दुसऱ्या बाबा वयता न्हू लायक अशें करून ट्रिपी वयता तेन्ना डिफरंट आसता गायज आयज मुगे ब्लॉग चोयतले तुमी डिफरंट असो इतले म्हाका एक्सपिरियन्स ना अशें करून ट्रिपीचो ओके दीस इज माय फर्स्ट ब्लॉग लायक दीस सो तरी आसतना गायज हांवें आमकडे कितें दाखोवपा जाता तें गायज दाखयलां ओके आनी मुखारी गायज कितें दाखोवपा जाता तें दाखयतलो एक्चुली आतां आमी जेन्ना पिकनीक वयताय लायक हांव अलिशा आमगे फॅमिली वयताय 4-5 वयताय गायज आमी कितको एन्जॉय कोत्ताय आनी तुमी जाणाय आसतली आमी कितको हें कोत्ताय ती आमी न्हू तुमी गायज जेन्ना वयताय कितको एन्जॉय जाताय ती सो इट्स अ ट्रीप सो डिफरंट आसता सारकें. ऑल्सो लेट्स सी आतां आमकां आनी 3 hours हाय आनी यू नो गायज आमगे ट्रिपी यू नो लायक बिकॉज इट्स अ ट्रीप लायक यू हॅव टू बूक योर ट्रीप सो जायते इंडियनानूय बूक केला न्हू रे लायक जायते लायक यू नो फ्रॉम डिफरंट स्टेट्स ऑफ इंडिया सो जाय जाण हाय आनी सो इट्स डिफरंट यू नो जेन्ना आमी आमगे बस कोन वयताय पिकनिकी इट्स लायक फावकाणा कांदरा मुट्टाय इट्स डिफरंट बट इट्स नायस टू बी अराउंड विथ हिंगा अदर कितें हिंगा पीपल. डिफरंट पीपल आहाय आमी आहाय लायक तुमचो चोयला आसता फेरिना ती आहाय जाय जाय गोंयकारूय आहाय आनी इंडियनूय आहाय गायज ओके Yeah. लायक वीच आम वळखनाय तेंका बट स्टील दे आर लायक यू नो फ्रेंडली Everyone is friendly. एवरीवन इज फ्रेंडली लायक यू नो आस्ते तोंडाची सगली. हेच एनिका भोंवता गायज So guys, सांगिल ते भाशेन गायज ट्रिपी येता तेन्ना चोय ते सायडीन आम हे सायडीन दुसरे ते सायडीन गायज यू नो सगळे एक कडेन मुना आसनाय कित्याक तुक चोवपा जाय ते म्हाका चोवपा नाका आसता म्हाका दुसरें चोवपा जाय आसता सो तेका लागून गायज अशी तशी पडटाय ओके सो नॉट लायक अ पिकनीक या सो गायज yeah, that's true. मेळया तुमकां माशोकतान ओके दाखोवया मुखार कितें कोताय आनी कितें ना तें. सो गायज आतां आमी न्हू कितें खावपा येयलो आहाय पोटा भूक लागलो आहा आनी सगळीं गायज सेपरेट आहाय बट गायज एज लॉंग एज आमी दोन आहा थिंगा बसीको पावपा जाय ओके सो हाफ एन आवर आहा आमचे कडेन सो हाफ एन आवरा भितर गायज आमी कितें खाताय आनी मागीर तुमकां आमी मेळटाय ओके. सो गायज आमी बसीको वयतालीं पत्ती ओके एक्चुली स्लो वयतालीं चलत कित्याक मातशी वॉशरुमाक गेला ओके आनी आमकां हिंगा दिसती पडले Isles of Wight sweets okay so it's traditional handmade sweets from the Isles of Wight so आमी गोयताय बेश्टीन चोयताय भितर वयताय आनी मस्तीचेरूय दोड दोत्ताय मातशें वसोत म्हूण आमकां सोण ओके and Anika is already in there so let's see guys जायत भाशेन sweets हाय so they're handmade sweets and जायत भाशेन हाय so we'll see if we can pick some sweets up. Do you find anything nice, Nani? What are they? This nougat thing, I put them up for Mum. Oh, okay, she likes them? Yeah, well, she can try them. She likes her sweets properly. Yeah. Okay, we have to keep an eye on Mercy. Okay. Because she might just run away. Okay, and guys, I might dakoita kiteng gelzela. It's more of candy sorts, right? Yeah. Yeah, it's more of candy sorts. सो गायज फायनली आमी बरी एन्जॉय जाली आनी बरी खासारूय जाली आतां वयताय गायज आमी सॅनडावन बीच ओके सो Are we ready? Sundown Beach. सॅनडावन बीच. So guys, आमगे तोंड जाय बरी जालें मस्ती जाय. आपल्या सारके Yeah, so we're in the coach now again and आता आमी मस्तीन सांगले भाशेन Sandown Beachaचे वयताय which is an hour away from here so we can rest now for a bit which is good actually isn't it? You can rest for a bit and then what do you think, Nani? Yeah. It's a good idea. Maybe sweets for the next hour. Yeah, but it's a good idea, right? Like to have like a break in between, like relax and then go on the beach again. Okay. So गायज मस्ती तुमगेलो टायर्ड जालो आहा सारको ओके गाड्या बसीको वचो जायना
I'm exhausted, guys. So you relax for a bit now. आणि अलिशा हँडल करतले आता. Yeah, if I find something nice and interesting, I will show you all. There's nice vintage cars going on outside. Yeah, guys, तुमका vintage car इथे हे दाखवता, okay? This is really nice. This one. vintage गाडी आहेत ना सगळ्या तिकडे. पेंटिंग वर बघितलं ना बरं हे शेपचं आहे. Oh, this is nice. So nice. पेंटिंग गायज चोपा शकताय इथल्यो गाडयो गायज आणि नो ऑलरेडी वच गेलो हाय वयर. गायज तुमकां सद्या न्हू थोड्यो दाखयले हिंगा गायज आख्खो फूल ग्राउंड गायज भरलो आहा एंटीक गाडयांनी. ओके सारक्यो ओल्ड आणि एंटीक म्हणटाय ते भाशेन तुमकां दाखयता गायज. भोंवन जावपा ना दाखोवन जावपा ना म्हणटाय ते भाशेन. आभार जावपा ना आयज दिसता म्हाका.
येत आहे. सो गायज हिंगानो इतल्यो गाडयो हाय गायज एंटीक न्हू तुका दाखोवन जावपा नाय. ओके सो आमकां जाता त्यो गायज दाखयलाय तरी आसतना गायज येयत आहाय इतल्यो गाडयो येताय गायज जायना दाखोवपाक म्हणटात ते भाशेन थांबोन थांबनाय. सो हे दाखयता हातरा आड्डता कितें आड्डता सो आनी मुखार दाखयना गायज जायते आहाय नॉन स्टॉप येयत आहाय. सो गायज आतां आमी न्हू नेक्स्ट स्पॉटार थांबले. ओके आनी हे बिची नांव जावन आहा गायज सॅनडावन बीच. ओके सो आतां आमी सगळीं हिंग देवलो आहाय आनी सगळीं बिचार वयतलीं आनीक आमकां हा कितलो टायम आहा गो आली आमकां 2 hours. So guys आमकां 2 वर आहाय टायम स्पेंड करपाक. सो गायज या सो तुमकां दाखोवया गायज आमी कितें कोत्ताय आनी गाइस एकला को नकोच जाला और थिंगा एंटीक गाड्या व्हिडिओ गायज काढून बऱ्यो एंटीक गाडयो आहले ताका लागून म्हाका टायम जालो. बट एनीवेज गायज तुमकां दाखोवया मुखार. ओके सो गायज फायनली आमी येयले आमगेले सॅनडावन बिचार आनी दाखोवया तुमकां गायज व्यू. नाइस वेदर एज वेल आनी वेदर बरो आहा गायज. हां बरे ओके चोवपाक शकताय लोकूय इतलो ना क्रावडूय इतलो ना बट बरें आहा गायज. आनी हिंगा उदका तुका न्हांवपाक मेळटा उदकां वचपाक मेळटा. हय उदकूय बरें आहा आनी चोवपाक शकताय गायज मुखार लोक उदका वयता न्हांवता बरें दिसता. हां लोक पूण स्प्रेड जावन लोक आहा गायज बट यू नो मुखार 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 आहा सारको स्प्रेड जालो आहा. आनी गायज हांव आनी उदका वचना आय मीन मातयां वचना उदका खूंय हांव आनी हय गायज मागीर न्हू आखे पांय मुगेले हे जातले मोच्यां वयतली. हय आनी फ्लिप फ्लॉप्स हाडलो आहाय गायज हांवें तरी आसतना गायज म्हाका न्हू मातयां पांय घालून नाका सो हांव नको कितें मो ना गरम जाता गायज आतां मातशें आनी बट आहा वारोय माता बट तोंड लागता ना जाल्यार गरमी आहा तशें. हय तेश को गरमी आहा हिंग वारो आहा मातशें ताका लागून ओके अशें. बट तरी आसतना गायज म्हाका सँड इतली लायक जायना. ओके सो हांव आनी वचना बट गायज आमी न्हू फिशींग रॉड हाडलेलो
So yeah, met जाल्या. हेज नाव कितें गो आमगेलें Karina. हय फेरिना या गोवान गायज नो फिशींग रॉड हाडलो आमी चोयताले आतां आमकां फिशींग करूं मेळटा जाल्यार खंय स्पॉट मेळटा जाल्यार आमकां बोर्ड उकलेकून मेळटा म्हणे टायमार फिशींग करूं जाता हिंगा बट गायज आमी कांय कितें म्हणल्यार तें गोऱ्या लावपा न्हू कांय ना सो बेट ना सद्याक सो चोयताय आमी हिंगा येतींग खंय मेळटा खंय मातशें मुखार चलोवं पडटा सो चोया म्हाका खबर ना आमी बेट हाडटले वो ना ते ओके सो इन केस आमी फिशींग कोत्ताय जाल्यार तुमकां हांव दाखयतलो नाजाल्यार बेश्टे गायज हेचो हिंगा बेश्टो फ्रेश एअर घेताय बरें दर्या देगेर आहाय आनी येस आलिशा वयत जाल्यार नको हांव न्हांवपाक दिसना म्हाका आलिशा वयत जाल्यार इवन एनिकाय वचना दिसता म्हाका न्हांवपाक ओके सो वयताय जाल्यार इन केस तुमकां दाखयतले नाजाल्यार गायज दीस इज द बीच ओके आनी गायज आमचे कडेन न्हू हिंगा 2 वरां आहाय स्पेंड करपाक हे बिचार टायम स्पेंड करपाक सो गायज काय बरो व्यू तो हिंगा ओके हांव येयला हिंगा पियराचेर ओके सो येस चोवपाक शकताय आनी थिंगा गायज न्हांवताय भुरगीं हालींशा ती येयला नाय गायज एक्चुअली ताका फोन मारतालो तुमी आनी येना काय म्हूण गायज जायते चलपा जाय हिंगा आनी थंय चोवपाक शकताय आमी गायज न्हू फिशींग रॉड घेवन येयलो आहाय चोया हिंगा फिशींग कितें करूं मेळटा जाल्यार आय मीन कितें लागता जाल्यार चोया पयलीं सद्या कितें लागल्या पुरो बेश्टे येयले टायम पास करपाक 2 वरां आहाय न्हू सो 2 वरां मातशें करपाचो टायम पास हिंगा सो गायज हिंगा न्हू भुरगे गरोयताय ओके आनी एक्चुअली गायज आमी वचपा आहले बट आमकां गायज वचों मेळना थिंगा हिंगा खंय कितें पे करपा पडटा बट पे करपा प्रॉब्लम ना गायज प्रॉब्लम ते न्हू कार्ड एक्सेप्ट करनाय हाली कॅश येस गायज सांगिल्लें ते भाशेन ते कार्ड एक्सेप्ट करनाय हाली कॅश आनी आमकां कॅश काडटलो जाल्यार गायज बरें पयस चलपा जाय पत्ते सो तेका लागून गायज आमी वचनाय फिशींगाक प्लॅन कॅन्सील ओके सो हिंगा सावन तुमकां दाखोवया बरें आहलें गायज हिंगा गरोवपाक ओके हेच भुरगे गरोयताय थिंगा आनी थिंगाय गरोयताय सो गायज हेंचे आलिशा उदका खेळटा हिंगा भुरग्यां भाशेन या आनी हेच फेरिना गायज थिंगा खेळटा भुरग्यां बरी उदका बरी हे आहा मुगो न्हू लो टायड Yeah, it's very nice though. It's not very cold. सो गायज फायनली तुमी चोयला आसतले आमी कितको एन्जॉय जाले ते बरी गेली ट्रीप आनी गायज ही ट्रीप आमगेली न्हू हिंगा एंड जाता बट स्टील आमी गायज पोत्ती फेरीन वयतली आनी तें गायज रिपीट तुमकां हांव पत्तें दाखोवपा ना गायज आनी लेट मी इंट्रोड्यूस टू द एस पावलो ट्रॅवल्स फॅमिली ओके Yeah. So Aiden is gonna do the talking. Okay, he will introduce the whole family. And guys, tum choila astale ami tumka different places dakoilay through Ace Paolo Travels, and we will give you all more information in the description as well, and we will put their number down as well for you all. Okay, but before that, let's introduce the whole family, and Aiden is gonna do the talking now. Okay. Okay, here we go, Aiden. So here's So, Aiden. hey, Can you Aiden. introduce yourself first? Hi, my name is Aiden Travasa. I'm 4th generation Paolo Travels. It was started in 1930s by my great grandfather, whose youngest son we have here today, who's my grandfather, Constancio Pereira. Besides him is his daughter, my mom, Leona Pereira. And then next to her we have my dad, Rodolfo. And right next to him is my brother Osdan. So we have the 2nd, 3rd and 4th generation Paolo in this frame. Yes, and we are going to post a picture as well of them, like the whole family. And as you'll see, Teni Baro, they have their own brand in the UK now called the Ace Paolo Travels. Ace Paolo Travels, one of the best service so how guys. do you feel about it? What made you start it in the UK? So it has always been a dream to carry on the legacy. Yeah. And what a different way that we can make it international. So we are here in the UK, and why not make the brand international? Yeah. It has its deep roots in Goa, and we have a lot of Goans in the UK, a big community. Yes. So we start this company for the betterment of our community and all other members in the UK. Yeah. And what do you feel about the trip today? What do you think? How was it for you on the your first trip as Ace my Paolo inaugural Travels? trip, I really feel blessed because God has played a big part in the weather. We've all done well. Nobody's injured. Everyone's enjoyed. Weather was perfect all the time. Yeah.
and I hope you guys have enjoyed Oh yes, it. we really enjoyed it. And guys, Konkani no loita, ami like as you know, we our vlogs are in Konkani, so Konkani no loita le. Ami for enjoy kele. From the pickup point till the last destination of us, which is Sandown. But we are going back now in the Garaka hoite ami. So we don't want to show you that same process again, but we will. You have a flyer, we can. Yes, I'll send you the flyers, and so have we will full aminga flyer we galtoli and tenge sogle contact details, and y'all can always call Aiden tumka ashkon trips as well. Y'all do different trips, right? Yes, we can do personalized trips for you guys as well. Yeah. So the thing in the UK is different operators have different pricings on different days. Yeah. And it is a hassle to look around with 10-15 operators, to get the cheapest one. Yeah. So if you come to us, we can sort out the cheapest one for that day Yeah. and the best service we can. Yeah. Although people might complain, it will be a bit pricey, but we always promise to deliver a professional service. Yeah. As me, myself, I'm a professional driver. I was Yeah. driving today. I'm one of the youngest drivers in the country, and currently I'm the only driver in the country to have a Yeah. case study on. So in the UK there is a rule from ages 18 to 20, you can drive just 50 kilometers from base and just contracts only. So you cannot drive long distances like this. So I've just turned 20, which means I could drive you guys today. Yeah, and we feel proud, like tu age che guys, 20 age che bus chalo, and that too like That a is- double decker. yeah. We feel really proud of you doing this, and we really enjoyed the trip. Is there something else you want to speak about? He just started like at the age of 18, as soon as he was 18. Okay, yeah. So, I got my coach license at the age of 18 because that is in the blood. Driving is in the blood. We need So, to drive. Uncle, how do you feel about your grandson? He's very good and he'll keep it up and future he'll run a good business Yeah. and God bless also for him and he will succeed for this. So you're feeling proud today, isn't Yes, it? yes. Even we are feeling proud, and tum family members obviously proud, Astoli. And Uncle, how do you feel about your son doing such a good job like today, and especially like on the first trip? Yes, actually we also very proud of him. Uncle, emotional zalo. What about you, Auntie? definitely we are Very proud of proud. him. Yeah. Very proud. And here is a brother. How do you- Obviously, Yeah. supporting him is the most important thing for me right now. Oh, that's so sweet. So guys, चला असतो तुम्ही ओके आम्ही सोगली जाणार in Goa, like Sogli Paolo Travels म्हणजे सगळं लोक जाणार everyone knows, and having Ace Paolo Travels in the UK is a big thing for us all Goans, and we should आम्ही सगळ्यांना एकमेका support करपा जाय. So guys, he is doing something something really nice, and आम्ही सगळ्यांनी एकमेका support करून you should go on this trips, try it out, and then give good reviews. तुम कश कोन दिसला ते सगळ्या सांगपा जाय तुम्ही ओके. आम्ही हिंगा सगळे डिटेल्स घालतली ओके. Aiden, you are going to give me all the details, right? So I'm Yes. going to put them down here with your number, so anyone can like. Is there any contact. upcoming trips? As of now, there's only trips from Swindon to Bournemouth, Duddledoe, Tenby. We're going to release a few from the waterfall, but we also want to expand our market to London, West London especially, where the big Goan community is. Yes. So I'm hoping that guys over there enjoy as well. So shortly in the summer we should be launching trips from Yeah, that London. was actually my next question to you, because zaite amge log Hounslow Baha. Today we came from Swindon, which was quite good, and then we had a stop. Choila sa tumi dakal tumka mode. What was it? The from the Shivli service station, and we had some of another group who joined us over there, which was really nice. If they can, they will obviously on the way collect people, and they will organize a time and all, and they'll speak to you about it. So guys, Ami, is there anything else you want to say, about the trip? So So you can go on the website as well. So all you the have your details. So we have our own website Okay, oh, that's good. where you can go on the website directly and Okay. book. You can also manage your bookings by creating a login. Okay. So we have very planned
planned this. You know, it is a big legacy. Okay. So we have taken few steps to futurize the business as well, where we have our own website. You can log in and book your trips on there Okay, as well. so guys, आम्ही हिंगा descriptionात तेंगेले websiteूय घालतली तुमका आणि contact number घालतली. Okay, so any questions you can go to Aiden, and the family is always there, you know, for support to Aiden. Okay, so आम्ही हिंगा end करतली guys, आणि we hand over to Mercy now. सो गायज तुम्ही ऐकलं असतले आमगेले एडनान तेगे मामी डॅडीन आणि आमगेलो ग्रँड डॅड अँड हिज ब्रदर. ओके, सगळे एक्सप्लेन केला. ओके, कितें आहा आनी कितको आसतले ते, आनी हिंगा आमी सगळे घालतले फर्दर डिटेल्स. ओके, डिस्क्रिप्शना आसतले आनी तुमकां कॉन्टॅक्टूय नंबर आसतलो. एनी क्वेश्चन्स तुमी कॉन्टॅक्ट करूं जाता स्ट्रेट अवे. ओके, and that's it guys. Yeah, one more thing, आमी सदां ते, you know, if there's any upcoming trips आमगे, you know, आमी share करतो तुमकडे. We will always share the you know, flyers to you, so you can book it. Okay, सो गायज आता ब्लॉग आमी हिंगा एंड करूया विथ पावलू ट्रॅव्हल्स. ओके, समजता गायज आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू. लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूया, शेअर करूया आनी सबस्क्रायबूय करूया. थँक यू फॉर वॉचिंग गायज. मोग आसूं मेळटा तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू ब्लॉगान. टिल देन गायज, बाय.